पोटी शांतीच्या वासा सोबी एकू जावच्या आमकां नावीम आमेन. मरून जिवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, पदवेदार मनशांक आमी मान दिताव आनी तो आमच्या गरजांक पावूंक शकता म्हूण आमी जाणाव. ताचे उदारपण अणभवल्या उपरांत ताची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक सांगताव. सोमी हाचें ग्रीक भाशेन उतर क्रियोस, ताचो अर्थ दोनी मालोक आनी सोडवणदार जावं येता. जेजूक आमी सोमी म्हणटाव तेन्ना ताची पदवी दोनीपण तशेंच उदारपण ओळखून घेताव आनी आमचें किरकोलपण ओळखून ताचे मुखार कालती जाताव. आयच्या ह्या समारंभांत वांटो घेवन सोमयान मानून घेवया आनी आमच्या जिवितान ताका आपलें दोनीपण चलोवंक दिवंक ताचे उर्बेवून गोवाय आमी जावंक ह्या मिसान मागुया. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां ह्या आयच्या तिसऱ्या आयताराक पासकांचे मागीर मोगाचे उपकार. हे मिसांत आमी देवाक दिनवासूंक मागता. फ्रांसिस्का माशादो हिच्या इंतसांव बसत, तशेंच मागता आपलो वाडदीस समारंभ जाल्ल्या बसत इजाबेला फेर्नांदीस, आलिसिया डायस, तशेंच आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात सेबी आनी आंजेला डिकॉस्टा, क्लेमेंट आनी फातिमा स्ट्रॉस, तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. भाव भयणीनो, आज मायाचो म्हयनो सुरू जाता. मायाचो म्हयन्याचो पयलो दीस वर्कर्स डे आमी संभ्रमता. जुजे वावराडी पवित्र सभा भाग्यून जुजेक पवित्र गोराब्याचो एके भाशेन राखणदार आपले तवयाचें काम करून पवित्र गोराबो सांबाळटा, देखभाल करता, उदार पोसण करता. आयज आमी देवाक दिनवासुया. आमी सगळीं जीं वावर करता ते देवाच्या सर्व वावरांत आमी सहभागिली. आमचो देव सदां वावुरपी देव. आमचो देव बसून रावना. आमचो देव आळशी न्हय. आमचो देव सदां वावुरपी देव. आनी ह्या सदां वावुरपी देवाच्या आमी सहभागिली जाता. देखून ताणें मनशाक वावर करपाचो हुकूम घालो. वावरांतल्यान आमी भागिवंत जाता. आमचें भागिवंतपण जोडूंक वावर एक वजनादीक हातयार.
दुसरे सुवातेर आमच्या वावरांतल्यान आमी हो समाज बरो करूंक वावुरता. वावर केला देखून इतलें बरेपण आमी भोगता मनशाच्या वावराक लागून. आनी तिसरे सुवातेर वावरांतल्यान आमी आमचें उदारपोसण करता, कुटुंबाचें, जेवणा खाणाचें, सगळ्यो वस्तूंचे आमी तोकूच घेवन वावुरता. आज सगळे तालगांवच्या लोकां पासत मागुया, सगळे वावराड्या पासत मागुया. आमचो ताळगांवचो लोक इंग्लंडाक आसा, UK आमी म्हणटा, दुसऱ्या वाठारांत आसा, ते बरें काम करतात. जाय तें काम करूंक जाय. थोडे 7 वयतात सकाळचे, 7 कामाक पावूंक 5 वरांचेर भायर सरूंक जाय. एका घरांत थोडे फावटी 12-15 जाण रावतात, काम करतात ते. आनी काम करिना जाल्यार तांच्यांनी थंय रावंक जायना. रावपाचें भाडें आसा, जेवणाचो खर्च आसा, तरेतरेचो देस्पेज आसा, ते वावुरतात. आमचो ताळगांवचो लोक, वावराडी लोक, आज देवाक आर्गां दिवया. ताळगांवच्या लोकां पासून आमची शेतां भाटां, आमची पोरसां, आमचो फळां, हें सगळें ताळगांवकारांची गिरेस्तकाय. आनी हें आमच्या पुर्विल्यांचें दायज, ते वावुरले. धाकटीं तांचीं घरां, चुडटांचीं जायते फावटी, धाकट्या नोळ्यांचीं घरां. आज आमी घोडये फ्लॅटांनी रावता. थंय रावन तांणी कुटुंब चलयलो, भाग्योन जाले. हो आमचो हातांचो, तकलेचो, पांयांचो सगळो वावर देवाक उरपुया. आनी हो मे डे करता आसतना सगळे वावुरत्यांक नीत मेळूंक, सगळे वावराड्यांक तांचो आपआपलो बरो पगार मेळूंक, तांच्या कुटुंबाचें उदारपोसण जावंक. लेट अस प्रे फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉईज, that there may be justice, that there may be better sense prevailing among those, especially our employees. असली चिंतना मनान धरून हे मिसा बेटीन वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां हवा वडिलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून पणान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा वडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासा, तुझ्या प्रभुवापासून आमी तुका वाखाणटा. महिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता, सौम्या देवा देवाचे शिरे, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी. कित्याक पवित्रात्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी. प्रार्थुया, एक गुडयोगीच रावया. आमच्या मनांतल्यो गोरचो आनी प्रार्थना बापाक उबारुया. सर्वेश्वर आमचे बापा, तुझ्या पुता जेजूक तुवें पुनर्जीवन केलोय आनी मनशा कुळाचो फुडारी आनी सरवंडार जावंक नेमलोय. सोर रोजचे बाराबोर ताका वाखाणून ताचे कुडचें पातकांचें बक्षणें आनी दैवीक जिवीत घेवन उपकारी काळजान मरोपर्यंत ताचो पाटलाव करून आनी आमच्या दिसा दीस पड्ड्या जिवितांतल्या वावरांतल्यान मोगान आमच्या भावमणाची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. महायाज्ञिकान धर्मदूतां लागीं विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकवण दिना जावंक आमी तुमकां खोर शिटकावणी दिल्ली, तरी तुमचे शिकवणेन तुमी जेरुजालेम शार भरलां आनी ह्या मनशाच्या मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. पोर्टिपाल करून पेद्रून आनी धर्मदूतांनी अशें म्हणलें, मनशांच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका खुर्सार उमकोळावन तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवंत केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचें बक्षणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडण्यांचे आमी गोंय आसा आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय गोवाय आसा. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक तांणी धर्मदूतांक शिडकायले आनी तांकां सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महाधर्म सभेंतले भायर सरले. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक जे आमी आयकल्लें हाचो जबाब गांवन जातलो. ताचीं उतरां अशीं: हांव तुका वाखाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवाल्लोय.
sorvespora, कित्याक तुवें म्हाका निवालो. पोतून गावया. तुका वाकणटा sorvespora, कित्याक तुवें म्हाका निवालो. हांव तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नोरकांतलो वाटायलोय. फोंडान देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिली. जबाब. तुका वाकणटा sorvespora, कित्याक तुवें म्हाका निवालो. सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें भलेपण जिवीतभर थोकता. जरी रात काडली दुखां गळोवन, तरी फांतेपारार संतोसां उलासतात. जबाब. तुका वाकणटा sorvespora, कित्याक तुवें म्हाका निवालो. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यांत काडटलो दीस. तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचतां. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निते काडी. जबाब. तुका वाकणटा sorvespora, कित्याक तुवें म्हाका निवालो. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुआंवान म्हज्या दर्शनांत आनीक पळयलें. सोदरे, जिव्या रचण्या आनी जाणट्यां भोंवती देवदूतांचे उरपोंजीचो ताळो हांवें आयकलो. ते इस्पा भायर ओजारांच्या ओजारांनी आसले आनी आड्डून म्हणटाले, जिवेशी मारलेल्या मेंढऱ्याक फावत सगळी पदवी, तशेंच गिरेस्तकाय, जानवाय, बोळ, मोहिमा, स्तुती आनी वाखाणणी. आनी सगल्यो जिव्यो रचना स्वर्गार आनी संवसारांत आनी संवसारा खाला आनी सोमदिरांत आख्खे सृश्टींत आसा त्यो सर जिव्यो रचना अश्यो आड्डून म्हणटाल्यो त्यो हांवें आयकल्यो. सोदरेर बसून आसा ताका आनी मेंढऱ्याक वाखाणणी, मोहिमा, स्तुती आनी पदवी सासणाच्या सासणांक. 4 जिव्यो रचना जबाब दिताल्यो, आमेन. आनी जाणटे साश्टांगी पडून बसताले. देवाचें उतोरें. देवाचें उडकार. सगळीं उबी रावया. गायन गावया. B10 5:27 7वो श्लोक. B10 page 27. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Devace utorai kotati. Anitaci così portati subaki. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy
sois solves mora. तुमचे सवे आसो. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. सिमांव पेद्रू, जवळो म्हणलेलो तोमास, गालिलियांतले कानांचो नातानेल, झेबेदेवाचे पूत आनी ताचे शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमांव पेद्रून ताका म्हळें, हांव मासडी मारूंक वेता. ताणें ताका म्हळें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी ओड्यार चडले, पूण ते रातीक तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हळें, इश्टानो, मासडी कितें तरी पडल्या मू. ताणें ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, ओड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासडी पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासडी एकदम चड पडली. देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हळें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रून आपलें आंगलें पेंगटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांय नासलें, आनी ताणें दोरयांत उडी मारली. पूण मासडेन बोल्लोली रांपोण ओडीत ओडीत हेर शीस आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कोळशांचेर उज्याचेर दवरलेली मासडी. जेजून तांकां म्हळें, तुमी आतां दवरल्यातांतली थोडी मासडी हाडात. ओड्यार चडून सिमांव पेद्रून रांपोण वेळेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासड्यांनी भरलेली आसली आनी इतली व्हडली मासडी आसतनाय रांपोण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हळें, नास्त्याक यात. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नुस्त्याक बसलेल्यांतले कोणाकूच काडीत जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासडी दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाले उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो, ती 3री पावट. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. हांव मासडी मारूंक वेता. बाबा भयणीनो, पेद्रू हेरा आपल्या सांगात्यांक सांगता, 3 वर्सां पेद्रू आनी दुसरे शिश जेजू बरोबर भोंवताले. 3 वर्सां पुरान तांकां रांपणीचें पडोंक नासलें. जेजू मेलो आनी जेजू तांचे बरोबर दिसना. कितें कोत्तले आसले बाबडे. देखून पेद्रू म्हणटा, वी गो बॅक टू आवर ऑक्युपेशन. आमी वावराक या, चल हांव मासडी मारूंक वयता. दुसरे म्हणटात, आमी येता तुजे बरोबर. विचित्र न्हय. पेद्रूक सांगिल्लें भाग्यून लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 5व्या आवेस्वरांत आमकां मेळटा, जेन्ना मासडी चड पडटा, पेद्रू जेजूच्या पांयां पडटा आनी म्हणटा, आमचे सोशिल्लो पयस सर, आमी पातकी. आनी जेजू म्हणटा ताका, फुडाराक मनशांक दोत्ता तसलो कारवी तूं जायसो कोत्तलो. आय वील मेक यू फिशेस ऑफ मॅन, तांकां सांगता. आतां फिशेस ऑफ मॅन ना, कांय ना, गेले नुस्तें मारूंक. पूण जेजू आपल्यांक वळखतालो. भाग्यून जिवांव सांगता, सकाळ फुडें राती कांय रांपणींत पडलें ना. जेजू
तांकां वेळेर दिसची पडटा आनी तांकां सांगता मासडी पडल्या ते म्हणटा कांय पडूंक ना उजवे वाटेन रांपोण घालात मासडी पडटली आनी जायती मासडी पडटा भाग्यून जिवांव म्हणटा 153 बीग फीश किंग फीश घोड्यो जाय व्हडली फीश मासडी पडली तरी आसतना रांपोण पिंजली ना तांकां अजाप दिसता आनी बावमणीनो जेजू तांकां सांगता नुस्त्याक यात कम फॉर ब्रेकफास्ट नुस्त्याक यात ते रोकडेच पळयतात थिंगा कितें उजो उजार दवरलेली मासडी उंडो Jesus knew that they were working the whole night. They didn't get anything. They are tired. Probably they won't have breakfast. देखून जेजू तांकां सांगता नुस्त्याक यात तो जिवोन जाल्लो जेजू आनी भाग्यून जिवा म्हणटा जेजू शिसांक दिसची पडलो ती तिसरी पावट आमी हे धाकटुले घोडणेन बाबा मडिनो जेजूचे मनशाळ जिवीत पळयता हाव ह्युमेन जीजस वॉज ही वॉज वरीड अबाउट हीज डिसायपल्स नुस्त्याक यात तुमी नुस्तें दवरलां तांतलें कितें हाडात लेट अस हॅव ब्रेकफास्ट तोच जेजू तो देखून तो कोण विचारिनात तूं कोण काय म्हण तो सोमी म्हूण ते जाणा आसता भावमणीनो दोन वस्तू आज आमी मे डे पाळटा पेद्रू खारवी ताचे सैमांत आसलेलें नुस्तें मारपाचें ताची ट्रेड आसली आनी जेजू जेन्ना खुर्सार मेळ्ळो जिवन जाला म्हूण पळयलो तांणी परतो तांचे बरोबर नासलो आनी देखून तांकां दिसता आमी पोत्तून नुस्तें मारून गेल्यार बरें पूण नुस्तें मारून तांकां अभिमान आसलो आपलो वावर करताले आयज आमी वावराड्यांचो दीस पाळटा जेजू आपुणूच वावराडी बापान मनशा कुळाचो सर्वुंडार कसो जेजूक धाडलो जाल्यार एक वावराडी कसो धाडलो लोक अजाप जावन म्हणटालो हो तोयाचो पूत न्हय मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय हो तोय न्हय हाका इतली जाणवाय खंयची आनी मिलाग्री कोचची पदवी खंयची आयली इज ही नॉट द कार्पेंटर्स सन तांकां अजाप दिसता देव आपल्या पुताक संवसारांत धाडटा एक वावराडी कसो आनी आमचो देव बाबा बुडीनो सदां वावुरपी देव जरूय उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा देवान 7व्या दिसाक विसव घेतलो ना बाबा बुडीनो उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगता देवान 7व्या दिसाक विसव घेतलो देवान घेवंक ना विसव आमी विसव घेवच्याक ही उतरां आमचो देव सदां वावुरपी देव देवान विसव घेतलेलो आमी सगळीं मेलीं आमचो देव सदां वावुरपी देव आनी आपल्या बरोबर तो आमकां आपल्या वावरांत सहभागिली करता देखून आदाम वेवीक तें हुकूम घातलो आतां तुमी ही सृश्टी भरात तुमच्या वावरांत बरो जागो करात आदले काळार जायते फावटी आमकां देखून दिसता वावर करप म्हणजे पातकाक लागून मनीस वावर करूंक पावलो इज एन इनहेरिटेड कर्स एके भाशेन अशें दिसता ना बाबा म्हणून
वावर मनशाचें व्हडतेपण. वावर आमकां देवाच्या वावराचे बागेली करता. आनी देखून वी मस्ट टेक लॉट ऑफ प्रायड टू डू एनी टायप ऑफ वर्क. कसल्याय वावरान देवा मुखार एकूच मोल आसा. कसलोय तो वावर जावं, कोण एक दोतोर आसा, वा कोण एक इंजिनियर आसा, कोण एक आर्किटेक्ट आसा, आनी कोण एक शेतकामती आसा, कोण एक निस्तें मारपी आसा, कोण एक दोर्जी आसा, कोण एक घरांत काम करपी आसा. देवाचे नदरे मुखार एकूच वावर. एकूच वावर. हे वावरांतल्यान आमी आमचें बागेवनपण जोडटा. पेद्रू आनी ताचे दुसरे सांगाती खारवी आसले, तांकां जेजू विचून काडटा. मनशांक दोत्ता तसले खारवी जावं. आपले वावराक विचून काडटा. पूण ते विसरनात आपूण खारवी आसले म्हूण. पेद्रूक आनी ताचे बाराबोरच्यांक विचून काडटा. आपलो सोडवणीचो वावर फुडें व्हरूंक. बागेंत जिवांचें हेंच शुभ वर्तमान 21 जेजू पेद्रू लागीं विचारतलो आसलो, तूं म्हजो मोग करताय? म्हजी मेंढरां राख, म्हज्यो शेळयो राख. Peter is commissioned. Now forget about your nets, forget about your boat. Now I'm giving you a new task. I want to commission you to be my first pope. म्हजो फुडारी, हेरांचो फुडारी तूं, म्हजो प्रतिनिधी तूं. बागेवन माथ्यावरच्या शुभ वर्तमानांत 18व्या स्वरान आमकां मेळटा. जेजू विचारता आपल्या शिश्यांक, तुमी म्हाका कोण सोदतात? तुमी पेद्रूक आनी हेरांक विचारता. आनी पेद्रू सदांचे भाशेन उडलो सांगून गेलो, तूं एस क्रिस्तूस, फिलियूस देई विवी, तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. And Jesus must have smiled at Peter with this jabab. तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. आनी जेजू पेद्रूक सांगता, रोगता मासान तुजे तोकलेन हें सांगूंक ना तुवें, म्हज्या बापान तुका कुडीत केला. आनी देखून जेजू म्हणटा, तूं एस पेत्रूस et superam petram edificabo ecclesiam meam. तूं खोळप आनी हे खोळपार हांव म्हजी सभा बांदतलो. हेमकोणाचे दारवंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव सर्गीच्या राज्याच्यो चाव्यो तुका दितलो. This is the assurance that Jesus gives to Peter. आनी जेजू जाणा आसलो, पेद्रू म्हणटा आसलो, ह्या मनशाक हांव ओळखना, हांव केन्नाच ताचे बरोबर नासलो. ह्या मनशाक हांव ओळखता जाल्यार म्हजेंच घोट्टण जावं, हांव हांगाच पडून मरूं. पेद्रू म्हणटलो आसलो. जेजूक धरलो तेन्ना कोम्यान साथ घाललो. पेद्रू 3 फावट नेगार गेलो. आनी जेजू पेद्रूक पळयता, कांय म्हणिना, फक्त पळयता. ही जेजूची नदर पेद्रूक खूब दूख जाता. पेद्रूक शिटकायलो जेजून, तूं म्हाका 3 फावटी नेगार वेतलो. आनी अशेंच घडटा. नसतो जातो जेजू पेद्रू लागीं विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? पेद्रू उडलो, ओय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय, आय लव यू. आनी एक फावटी विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? यू नो आय लव यू. पेद्रू रोखडोच जबाब दिता.
जेजू तिसरे पावट विचारता पेद्रूक, डू यू लव मी? पेद्रूक कळटा. 3 पावटी विचारता. पेद्रूक दूख जाता. 3 पावटी नाकारलेलो आवडको ना म्हूण. आज जेजू पेद्रू लागीं 3 पावटी विचारता, डू यू लव मी? तेन्ना पेद्रू सांगता, सायबा तूं सगळें जाणय, तूं सगळें जाणूय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. आनी पेद्रूक जिजस सांगता, ही कमिशन्स हिम, म्हज्यो शेडयो राख, म्हज्यो शेडयो राख, म्हजी मेंढरां राख. आतां तुका वडे नाका, नॅट्स नाका, मासडी नाका, मनशांक दोत्ता तसलो खारवी. आनी देखूनच बाबा बुडीनो तुमी पयले वाचपाक आयकलां, पीटर टेक्स द लिडरशीप. जेजू जिवन जालो, पेद्रू पयलो सेर्मांव सांगता. जेजू जिवन जावन स्वर्गार चडलो, पेद्रू म्हणटा, जुदासाचे सुवातेर आनीक एकल्याक काडुया, ताची सुवात भरुया. ही ऑलरेडी टेक्स लिडरशीप. पवित्र आत्मो देवलो सगळ्याक सेर्मांव करूंक पेद्रू. ते तांकां बडयतात, बोबाड करतात. सांगचे नात तुमी, उलोवचे नात तुमी जेजूच्या नांवान. पेद्रू म्हणटा, तुमी कितेंय करात आमकां. That Jesus is the savior of all mankind. Pedro takes the decision. दुसऱ्यांकूय घेवंक जाय आमी. Gentiles welcome. Jesus is not the savior of the Jews alone. सगळ्यांचो सुरवंडार जेजू, सगळ्यांक आपोवणें आसा. बाबा बुडीनो, आज आमी घरा वयता आसतना हो मे डे पाळटा आसतना आनी आमचो एक एकल्याच्या वावरा खातीर देवाक आर्गां दितना जेजू आमच्या लागीं विचारता, डू यू लव मी? तूं म्हजो मोग करताय? आमच्या लागीं एक एकल्या लागीं विचारता जेजू. वॉट इज आवर रिस्पॉन्स? पेद्रू भाशेन, ओय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. इज दीस दी आन्सर? एंड इफ दॅट इज दी आन्सर, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय म्हळ्यार जेजू आमकांय सांगतलो, तूं म्हज्या हिंडांतली शेळी. यू आर मेंबर ऑफ माय मिस्टिकल बॉडी द चर्च. म्हूण तो सुकलोलो, भावलोलो, जेमेल्लो, न्हिदलोलो सादो जायनाका. I want to make my church a vibrant church. म्हजी सभा उर्बेन जिवान बोललेली सभा, मेलेल्यांची न्हय. मेलेले सिमतरी हाय, कांय करूंक जाय तांचे. ती आवाज ना. काल आवाजान उठत म्हणून हांव भियेल्लो मातशें. We are the living church, we are the living stones. So all of us, if we love Jesus, आमी सगळ्यांनी पवित्र सभेच्या वावरान खान मारूंक जाय. हो वावर आमचो बाबा बुडीनो. If we love Jesus and if we answer to Jesus, what he told Peter, he is telling each one of us. तूं म्हजो मोग करताय? म्हज्यो शेडयो राख, म्हजी मेंढरां राख. पेद्रूक सांगलें. तेनूच पादविकाराक, पातकुरांक, आमकां गोवळ्यांक सगळ्यांक लागता. आमी हे पवित्र सभेचे जिवाड सांदे बाबा बुडीनो. लेट अस बी active members of the church. Let us make our parish a vibrant community of people who are praying, who are singing, who are serving, who are believing, who are hoping, who are loving one another. Holy सभा जेजून बांदली. आनी देखूनच ताचो एकूच संदेश आसलो, मोग करात एकामेकाचो. हांवें केला तसो.
मरोपुऱ्यान आनी कुसार मरोपुऱ्यान आमचो पातकेंचो ताणें मोग केलो. ही सोबताची आमच्या मोगाच्या आनी बरेपणाच्या सेवेच्या हुस्क्यांनी भरलेल्या जिविता उदेशी ही सेवा जीवन आमी ताची गोवायतले. डू यू लव मी? देन गो होम, स्प्रेड माय लव. डू यू लव मी? गो टू युअर प्लेस ऑफ वर्क and do your work as best as you can. काम चोर जाय नाका. आमच्या ऑफिसांनी ह्या डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटाची आहात सर्वंट्स आहात, तूं काम करूंक येता तूं? ना बाबा, खंयच्या ऑफिसांत आसा तुमी? आमी एक फावटी ऑफिसान गेले, आमकां सांगलें ब्रेकफास्ट घेवपाक गेले. म्हणजे कितलीं जालीं? 10 वरां जायन गेल्लीं. कोणाकलो मोठो मनीस ऑफिसर, आमी ताका मेळूंक गेल्ले. हांव गेल्लो लोप घालून गेल्लो इगोजेचेच कामां. म्हाका सांगूंक लागली ही इज हॅविंग ब्रेकफास्ट. घरा ब्रेकफास्ट ना, ऑफिसान ब्रेकफास्ट. दीस इज गव्हर्मेंट. दे टोल्ड मी इज हॅविंग ब्रेकफास्ट आफ्टर 10:30. काम चोर जावचें न्हय बाबा म्हणिनो. डू यू लव जीजस? येस. आमच्या घरांत, शेजाऱ्याक, वाड्यांत, समुदायांत बरे भशेन आमचें जिवीत सारुया. कितली जायते फावटी झोगणी एकामेका सोवे, भाव भयणां सोवे सोंपोवया. डू यू लव जीजस? ही गिव्स अस कमिशन. गो अँड बी माय विटनेसीस. तो जेजू ह्या अवताराचेर येतलो, तो आमचे लागीं विचारता डू यू लव मी? म्हजें नांव घेवन विचारता डू यू लव मी? हांगा आंद्रे आसा, हांगा आमचो एवरीक आसा, आमचो आयजाय आसा, शेन आसा. डू यू लव मी? पेद्रू आसा, पेद्रू पयलोच भियेता. डू यू लव मी? ही कमिशन्स अस. आपले मोगाची हातयारां जावं, ताका आमी जबाब दिवया. उबी रावया. बाबार्थाची उच्चारणी करूया. म्हणून सोतमंता देवा, सोरपोत विदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या आसुनिया तो पवित्र आत्म्यान विंगड बेसून भावलो आंकवार मरेता इंसावलो पंच पिलाता गाल कणे कोसले ताका कुर्सार सोडलो, मेलो ताका दिलो तो मेल्ले मदीं देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोत विदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, पितान जिव्यान मेल्ल्यांची गुरसुरी करतलो, सोतमंता पवित्र आत्म्याक भक्तांच्या इच्छा भक्तांचें बक्षणे कुडीचें जिवन पळोवन शास्त्रीचें जिवीत. भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी मन पयस करून सुमयांचेर विस्वास दवरून जिवंक आनी तेच पोरचेक शिकोवंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची जागृत कर. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी आनी खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या सरकारान आपल्याक पदवी दिल्या ती देवाची आनी देवाक मानता त्या प्रमाणे दीन दुबल्यां खातीर आनी भावरेड्यांचे होक राखूंक बावुल्ल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची जागृत कर. आमच्या वावराक फळ मेलो ना तेन्ना आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक आनी तो आमकां दाखयता ते वाटेन चलूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय,
आमच्या तरणाट्यांनी आपली जिविताची चाल धरतना सुमयाचें दोनी पोंड बोलकूंक आनी लोटां आड वचूंक आनी बऱ्या खातीर वावरूंक तांकां काळजीतार पोंड मेल्ल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. उग्गीर जावन मागुया. आज एक आमचो भुरगो तरणाटी जॅक्सन कारंजाले फिरगोजेंत याज्ञीकपणाची माखणी घेता. आमचेच गांवचो तो पिलार संस्थेचो. देवान ताका किरीत आशिर्वादान भरूंक आपल्या आत्म्यान भरूंक मागुया. आपलो वाडदीस आपल्या काजाराचो वर्शीक दीस पाळटलें बसत मागुया. आमचे पुर्वज जाय तो वावर करून आमकां जाय तें दवरून गेले, तांचो उगडास करुया. आमचोय वावर सुफोळ कर म्हूण बापा लागीं मागुया. ही सगळी आमची मागणी उबारून आमकां फाव कर तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बसुया. बेठोरेंक आमी गायन गावुया. आसा जेजू, आसा जेजू. C4 पान 19, C4 पेज 29. आमची माता धुवून काढून निर्मळताचा तुका वोबू. देवा आनी पुरुषामध्ये सोदान करून शांती करून आसा जेजू, आसा जेजू. तुवें दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू. तुवें दिलो भुरगो तुजो. भयणी भावांनो, आमच्या बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र शुभेच्छा दाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. कोण वेळे बाप्पा, काल त्या दुलोप मेंढऱ्याक तुज्या भोवमोगाळ पुताक निश्ठुरायेन आमी कुर्सार मारलो, पूण ताणें मोगान आपणाक मारूंक दिलो आनी देखून तुवें ताका मोहिमेन पुनर्जीवन केलें. मोरो पुऱ्यान ताणें दाखयल्ल्या मोगाचो हो योद्न आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी ताचे बरोबर आमकांय मोगाची जिवी बोली कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आय बागता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणी व्हरते दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो, इबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपून नाईक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 Tomaraco, sobespor tu. Povit, 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 Tomaraco, sobespor tu. Sorami
पापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात म्हजे रगताची काल्स नवे आनी सासनीक करोराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मात समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा किपरी तुमचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भावमणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोंडूत, भाग्योन पेद्रू, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर शास्त्राचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक तूं म्हजो मोग करताय. जेजू आमचे लागीं विचारता हे जेवणांत ताच्या वांटो घेत आसतना ताचो मोग करूंक आनी हो मोग आमच्या दिसा दीस पडे जिवितांतल्यान दाखोवंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जमखें येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशें आमची पातकां आनी आमकां ठाणे पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. असतो जेजू देवाचो पूत आमच्या लागीं विचारता तूं म्हजो मोग करताय. ताका सारको जबाब दितले आनी ताच्या मोगान वाडटली आमी सुभागी.
सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हाका फावो न्हय सोम्या, जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D26 पान 61. D26 पेज 61. One, two, three. आज पयलो आयतार जाल्ल्यान आमचे कम्युनिटी सेंटराकाचेर सेकंड कलेक्शन आसतलें.
प्रार्थुया. मोगाळ बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काच्या समारंभान तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नवें जिवान बोल्लें. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान आमकां दिसान दीस पोस अशें अविनाशी पुनर्जीवनपणान ओतम्या कुडी सयत जेजू बराबर आमकां मोहिमेवंत कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. फाटल्या आयतारची कलेक्शन 54,372, बुधवारा दीस 6,728. आमचे दिनवास पवित्र सातोळ्यांत बायल्यांत पेंडोल घालूंक लायट सावंड सगळें मेळून कोदेलां. पेंडोलाक 3 दीस व 4 दीस ब्रेस्तार शुक्रार सोनोर आयतार पवित्र सातोळ्याचो 1.5 लाख आमी फारीक केला. तशेंच तियात्र जाल्लो ते तियात्राचे पड्डे लायट सावंड हाचे खातीर 25,000, 1,70,005 आमी फारीक केल्यात कांदिया इलेक्ट्रॉनीक हांकां. तुमकां सगल्यांक तेंको दितल्यांक देव बरें करूं. डेली फ्लॅश जिविताचो प्रकाश मे जून हाचो विक्रेक आसा सांकिस्तीन 20 रुपया पर कॉपी. डेली फ्लॅश जिविताचो प्रकाश. आज मे डे. बागयुंजुजे वावराडी कसलोय वावर करून देवाचे वावरांत सहभागिली जावंक आमी वावरुया. फाल्यां सोमार सांजे 6:30 वाजता PPCची जमात वांगड्यांनी वांटो घेवंक खेरीत भाशेन मागता. फाल्यां सांजे 6:30 वरांचेर. 3 तारखेर नागाळी पवित्र कुर्साची परब मीस नागाळी कुर्साची सांजे 6 वाजता. फाल्यां मिलाक सायबिणीची परब म्हापशां मिसा 6:45, 8, 9:30. मायाचे सवेर म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाक भेटयलेलो दीस सांजेर कुमसारां 5 ते 6 उपरांत मीस. त्या दिसाक पोसरे भाटांत पवित्र कुर्साची परब मीस सांजे 6 वाजता. फुडल्या आयताराक बऱ्या गुंवळ्याचो आयतार गूड शेपर्ड संडे. ह्या आयताराक आमी सगलीं आख्ख्या गोंयांत येता त्या आयताराक आमचे धर्मदान सेमिनारींत शिकतेल्यां पासत धाडटल्या. आमी जाणो 4 आसात सेमिनारी. पयले डिकन जातोच ओल्ड गोवा पास्टरल इन्स्टिट्यूट हांगा शिकतात 1 वर्स. रायतूचे सेमिनारीन फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी. BA BSc करपाक 3 वर्सां शिकतात म्हापशां सेमिनरी निवास. आनी ताच्या आदीं साळगांवची सेमिनार. 4 जागे आसात जूंय आमचे भुरगे पाद्री जावपाक शिकतात. आनी हे 4 जाग्यांनी आमचो तेंको आमचें उदारपण जाय. म्हणटून येता त्या आयताराक आमी उदार जावया आनी ह्या बऱ्या गुंवळ्याच्या आयताराक आमची देणगी सेमिनारी पासत दिवया. काल आमची कार्यावळ जाली कोर कांतार. सगल्यांक तुमकां तेंको दितल्यांक आमचे दिनवास. आमी बागेन मिंगेली गुलो मारलो आमकां पावसांतली वाटाय आनी ओबावर ताचो ताचे आसने आनी ताची शेकाय आमकां सदांच आसा. आनी देखून कसलोच आडकोळ नासतना सगळें बरे भाशेन जालें देखून आमी देवाक उपकारी बागेन मिंगेलीक आमच्या आस्काऱ्याक देव बरें करूं म्हणटा हांव. सगळे PPC वांगडी तरेतरेचे संस्थेचे वांगडी वावुरपी आमचे वॉलंटियर्स जायतो वावर केला जाणी देव बरें करूं. भोव करून देव बरें करूं म्हणटा हांव. आमचो भाव रॉबर्ट काब्राल जाणें फुडारीपण घेवन हो कार्यक्रम मांडून हाडलो. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. कितलो देसपेस जाला कितली येणावळ आयल्या हाची आमी तुमकां जाणविकाय दितले. पूण एकूच सगल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. माय म्हयन्यांत सांजेचें मीस आसचें ना. काल कोणूय सांजे मिसाक आयिल्लीं. सांजेचें मीस आसचें ना माय म्हयन्यांत. सकाळीं सांजे सोनवाराचें तशेंच आयताराचें सांजेचें मीस आसचें ना. आमचे सांगाताक वावुरपी फादर रुजारियो ओलिवेरा आनी फादर डेनरीश डिकोस्टा जून म्हयन्यांतल्यान आमचे मदीं आसचे नात.
फादर रुजारी ओलिवेरा आपलें फुडलें उंचलें शिकोप करूंक रोमा वेता जाल्यार फादर देनरीश दी कोस्ता सेंट आलेक्स चर्च कालांगूट हांगा पातकूर कसो वावरूंक वेता. आमी तांचे उपकारी आनी तांच्या फुडल्या वावरांत आमी देवाचो आशिर्वाद आनी बरो येस तांकां हांव दिता. जून म्हयन्यांत तावन फादर डॉमिनीक डी कोस्ता गांवांत माजोड्डेचो ऑन द स्टाफ कसो वावरूंक आमचे इगोर्जीन हाजीर आसतलो. फादर डॉमिनीक डी कोस्ता गांवांत माजोड्डेचो. मायाचे 7वें सोनवारा दिसा आमचे इगोर्जे लागीं कॉन्सर्ट आसा, ताचें नांव कॉन्सर्ट पीच 6:30 वरांचेर. सगल्यांनी वांटो घेवंक मागता. हो कॉन्सर्ट आमची भुरगीं तांकां दिल्ले गूण, मुजगाचे गूण ते आमी माचयेर दाखयतले. प्लीज अवेल दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू कन्विन्स युअर चिल्ड्रन टू ब्रिंग द परफॉर्मन्स ऑन स्टेज. ही कार्यावळ फ्री एंड ओपन फॉर ऑल. सांजे 6:30 वरांचेर. बांबुडीनो फाटल्या वर्साक म्हजी आवय कोवीड पिडेंत आमचे मदली ना जाली. कोणाकूच मोन घेवंक जालें ना. म्हज्या भावाक, म्हज्या उणयेक पुरान तांकांय कोवीड जाल्लो. थोडेच जाण आमी तिचो इंतेर केलो. इगोडणेक 1 वर्स भरता. मायाचे 12वेर ब्रेस्तारा दिसाक आमचे माजोर्दा इगोर्जेंत म्हज्या आवयक मीस आसतलें. वर्साचो उगडास सांजे 4:30 वाजता. तुमकां कोणाकूय खुशी आसा मातशें नांव दिवचें ते प्रमाणे बासींची वेवस्था करतल्या. बासीक तिकेट फारीक करूंक नाका, तुमी नांव दिल्यार पुरो. आमी तुमचे आभारी. कोणा लागीं येवं येता मोस्ट वेलकम. येवंक जायना ते दिसाक म्हज्या आवय पासून मागचें. 1 वर्स भरलें आनी 1 वर्साक तिचें आसरें आमकां उणें. पूण आमी देवाक सदांच दिन वाचता. लांबदीक पिराय म्हज्या आवयक फावो केली. शी डायड आफ्टर 97. शी कंप्लीटेड 97 in March and in May she passed away. ह्या महामारीन जायत्यो आमची भाव भयणां आमी मोग करतलीं मरून गेल्यात. तांकां आमी सासणाचो विसव मागुया. उबी रावया. सर्वेस्पर फाल्यां सदां भाशेन 4:30 वरांचेर आमची कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रूप हांची प्रेयर सर्वीस आसतली 4:30 वरांचेर इगोर्जीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. निर्भागी आमची काळजां शेवटाचें गायन गावया. K7 पान 142 K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखान बुडून आसी. निराशे दुखां भरी आमची दूख सुखे सारी. निर्भागी आमची काळजां काळोखान बुडून आसी. निराशे दुखां भरी आमची दूख सुखे सारी. काळजाचो उजवाड जेजू